आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हांका आजीवन कॅबिनेटाचो दर्जो दिवपा संदर्भात गोंय सरकारान 7 जानेवारी ह्या दिसा जारी केल्ले अधिसुचोवणे संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीस हांणी मुख्य सचिवांक कायदेशीर नोटीस धाडल्या। 7 दिसां भितर अधिसुचोवणेक फाटी घेयात नाजाल्यार उच्च न्यायालयान वचपाची शिटकावणी ताणें ह्या वेळार दिल्या। भारतीय राज्य घटनेच्या 91व्या दुरुस्तीचो हेत कॅबिनेट मर्यादित करप होच आशिल्लो, तरी राज्य सरकारान राणे हांका आजीवन कॅबिनेट दर्जो दिवन राज्य घटनेची फटवणूक केल्या। त्या भायर घटनेच्या हेतान उल्लंघन केला। आपलो राजकीय हेत साधून घेवपाक सरकारान घाई गडबडीन राणे हांका आजीवन कॅबिनेट दर्जो दिला असो आरोप आयरिशान केला।